नमस्कार. गोवा मिड डे नपळणा बडीकराचो येवकार खबरो विस्तारान. श्रावणातली व्रता उत्सव सुरू. चौथी मेरेन व्रता उत्सवांच्यो परबो. सुरवात नागपंचमीन. गोयभर सकाळ सावन नागपंचम. कांय घरांनी नागाची मूर्ती पुजपाची परंपरा. नागदेवतेक दूध आनी ल्हायांचो प्रसाद. घराघरांनी पातोळ्यो गोडशी. आयच्या दिसा भुयेक कोयती कुदळ लावप ना, कातरप चिरप ना. गोंयकारांची नागपंचम भक्तिभावान. आरक्तेन शरीरेण रक्तान्तायत लोचनः महाभोगकृताटोपः शंखाब्ज कृतलांछनः. सध्या आम्ही ताडमार देवस्थान सांगतेनीच आसा. तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता की आयज नागपंचमीच्या निमित्तान ताडमार देवस्थानान आयोजीत केल्लो अभिषेकाचो कार्यक्रम जो सकाळचो 8 ते दनपारची 1 जायसर केला. अनंतो नागराजेन्द्रः शिवपादार्चने रतः महापाप विषं हत्वा शान्तिमाशु करोतु मे. सुश्वेतेन तु देहेन सुश्वेतोत्पलशेखरः. मडगांवान आवेली सेल्फ एक्सिडेंटान ड्रायव्हर आनी एकली बायल आगताक गेली. राती गाडी खंय एअरपोर्टा वयल्यान आयिल्ली. ड्रायव्हरान गाडी कंपाऊंडाक मोखली. गाडयेन फाटल्यान बशिल्ल्या दोगांक मार लागला. तांकां जिल्लो हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्यात. पुलीस फुडली चौकशी करता. आयज सकाळी नावेली नागमोळे हांगासर एक एक्सिडेंट जालो. एक इको गाडी हाचो सेल्फ एक्सिडेंट जालो आनी जोकी रॉड्रिगीस आनी लिना रोशा हांकां मरण आयली. ही दोगांय करमणीची. तशीच गाडीन आनी 4 जाण आसली. ती जखमी जाल्यात आनी तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एडमीट केल्या. मडगांवचे पुलीस फुडली तपासणी करता. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांवच्यान सावेडेस. अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिसा निमतान गोंय सरकार गोंयच्या सुटके झुजांक वीरगती आयिल्ल्या गोंयच्या 41 आनी देशांतल्या 30 मेळून 71 स्वतंत्र सैनिकांचो मरणोत्तर भोवमान करतलो. तांच्या घरच्यांक वा सोयऱ्यांक मानपत्र दितले. माहिती प्रसिद्धी खात्यान फोटो काडपाची सर्त दवरल्या. तिरंगो हुबयतना खंय घरांतल्या ल्हान भुरग्यांबरोबर फोटो काडचो. मुख्यमंत्र्याचो उलो. आपल्या घरात तिरंगो झेंडो लायता आसतना आपल्या घरातल्या एकदम धाकट्या भुरग्याक घेवन ताजेर आपलो फोटो क्लिक करचो, जेणे करून आपल्या देशाक आमकां देशाच्या स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना अभिमानान त्या भुरग्याक सांगोंक मेळचो की 75 वर्सां आसतना आपल्या घराचेर झेंडो आपूण लायल्लो आनी होच राष्ट्रप्रेम ताज्याय मनात भावना क्रिएट करची म्हणून आपल्या घरातल्या धाकलो भुरगो चलो आसतलो किंवा चली आसतलो ताका घेवन तो फोटो क्लिक करचो. इवन दो हे फोटो कॉम्पिटिशन्स आमच्या डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन हांच्यांनी बी दवरलेले आसा. गोंय मुक्त करपा खातीर जे स्वतंत्र सेनानी जे सैनीक स्वतंत्र सेनानी खास करून म्हणजे देशभरांतल्यान आयिल्ले किंवा गोंयांतले ज्यांचे मार्टियर्स जाले, जे धारातीर्थ जाले, जे वीरगती प्राप्त जाली अशा जवळपास 71 स्वतंत्र सेनानी आमी सर्टिफिकेट ऑफ हॉनर ही सर्टिफिकेट्स त्या तालुक्यांनी दिवपाची आसा. आयडेंटिफायड आनी आर्कोलॉजीच्या रिकॉर्डाचेर काडला त्या प्रमाणे जवळपास 31 स्वतंत्र सेनानी हे वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान 1955 15 ऑगस्ट 1955 युद्धांत म्हणजे जे पोर्तुगालांनी गोळीबार केलो त्या युद्धांत ते त्यांच्या आपले धारातीर्थ पडले. आनी ताज्या भायर गोंयांतले जे स्वतंत्र सेनानी वेगवेगळ्या ठिकाणी जे पोर्तुगीजा कडेन लढटा आसतना जांकां वीरगती प्राप्त जाली अशे जवळपास 71 स्वतंत्र सेनानी आसात. हांकां आमी सर्टिफिकेट ऑफ हॉनर हे सरकारच्या वतीन दिवपाचें आसा. प्लॅस्टीक फ्लॅग आसचो ना ताच्या खातीर जवळपास गोंय सरकारान 3.5 लाख झेंडे हे केंद्र सरकारा कडल्यान विकत घेतलेले आसा. ताज्या भायर 1 लाख झेंडे हे आमी स्वता आमच्या हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तयार करपाक लायल्या. इतले मजगतीं मोपा विमानतळाच्या उक्तावणाचो विशय आयलो. प्रधानमंत्र्याच्या हातान उक्तावण जावपाचें. ऑगस्टांतलें उक्तावण खंय सप्टेंबरांत धुकल्ला. तारीख थारूना. ना इट इज थोडेशें पोस्टपोन जाला. ताजे इनॉग्रेशन डेट ही ऑलमोस्ट सप्टेंबरा उपरांत वयतली.
प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. ग्रेटर पणजी पीडीए गुटलायली. टीसीपी खात्यान निर्णय घेतलो. ग्रेटर पणजे गुटलायतना आमदार धरून सगळ्यांक विश्वासान घेतल्यांक म्हूण मंत्री विश्वजीत सांगता. पर्रा नागवा हडफडे प्लॅनिंग एरियांतल्यान भायर काडल्यात म्हूण मंत्री सांगता. 16-20 सकल 6,000 अर्ज आयिल्ले, तातूंतले मंजुरी दिल्ले अर्ज कोर्टान आसात. उरिल्ले अर्ज रद्द करतले. तिजे अंडर कलंगूट, कांदोलीम, म्हापसा, पेंजीम, तालिगांव, बांबोलीम ही सगळे एरिया ती पूर्णपणे इंडिपेंडंट आमी तिका दितले. तिका जाय तशी ती आपल्या आमचे सगळे स्टेकहोल्डरांक घेवन ती फुडें व्हरपाचो तिचो प्रयत्न आसतलो. पण त्याच बरोबर कदंबा प्लॅटो जो आहा ताका आमी सॅटेलायट टाउनशीप म्हणून आमी डेव्हलप करतले. ते फुडाऱ्याक पयले आमचे सगळे रूल्स रेग्युलेशन फ्रेम जाल्या उपरांत आनी मुख्य म्हणजे कित्याक की आमकां हे सगळे गोष्टी आमी ते पार्रा आनी कितें ते पार्रा जाय त्यो कोर्ट केसीस आहा हे जे 60 दिसाचो पिरियड जो कंप्लीट जाल्या उपरांत आमी ती एरिया आमी वी आर रिमुव्हिंग इट आउट ऑफ द एनजीपीडीए. जे कोणा कडेन उलोवंक जाय तेंचे कडेन हांवें ऑलरेडी काल आनी आयज सकाळी बी उलयल्लें आसा आनी आमची सगळ्यांची सहमती जावन आमी हे निर्णय घेतलेले आसा. म्हणजे इवन तुमकां जर दिसता की कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवन तशें काय तुमच्या मनान घेवं नाका. कोणाक प्रत्येक स्टेक होल्डर आमचे पेंजीमचे MLA आहा श्री बाबूश मनसरात आहा, आमचे आनी खंय लिडर आहा तेंचे कडेन चर्चा करून आमी ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी मार्गार आमी लावपाचें ठरयलें. बट आय कॅन ओनली से दॅट आउट ऑफ द 6,000 and odd cases which are there are 1,222 cases which are provisionally approved. Those only will remain because the matter is sub judice. But the other 5,000 and odd cases will be discarded. They will not be considered by the board at all. So they will be thrown out and they people based on the court decision, and since the matter is sub judice, then at a later stage we can decide what to do. There are 1,222 cases which have got provisional approval and 253 cases I think which have got final approval but is not notified. So basically we have to wait for the court judgment, we have to wait for the judiciary to take a call on this particular issue. We are trying to put forth our point of view. But as far as the zoning plans for the state are concerned, which was passed in the assembly, we will take all the stakeholders and we will open up certain areas once we get the extent to the bill, and subsequently we will move forward as far as the development process is concerned. गोंयान आशिल्लो समान नागरी कायदो देशान लावपाचो संविधानीक आदेश आसा, पूण एकचाराच्या नजरेन योग्य धोरण निश्चित करूंक जाय. गोंयचो राज्यपाल तिरुवल्ला केरळान प्रुडंटा कडेन उलयलो. UCC अभ्यासपाक नेमिल्ले संसदीय स्थायी समितीन हालींच गोंय भोंवडी केली. एजीन UCC सगळ्या राज्यांनी लावचो म्हूण समिती मुखार वकिली केली. राज्यसभा खासदार सुशील कुमार मोदीचे फुडारपणान संसदीय स्थायी समिती पुराय भारतात समान नागरी कायदो लागू करूंक कायदेशीर मार्ग सोदता. ते निमतान हे समितीन समान नागरी कायद्याचो अभ्यास करूंक आनी रिव्ह्यू घेवंक म्हूण हालींच गोंय भोंवडी केली. तांच्या अभ्यासाचेर AG देविदास पांगमान कायदेशीर मत उक्तायले. Parliamentary Standing Committee on Uniform Civil Code is one of the subjects which that committee is dealing with. Had visited Goa in the last month. It is headed by Shri Sushil Kumar Modi, who is the member of the Rajya Sabha. And in that meeting we highlighted insofar as Goa is concerned and the prevalent Uniform Civil Code. We highlighted the hallmarks, importance and how it works insofar as Common Civil Code is concerned, as far as Goa is concerned. And we pointed out to the Honorable Committee that if some guidance or some clue can be taken from the law that is prevalent in the state of Goa, we presented our case before that committee and pointed out how it works and what is the difference between the rest of the country vis-a-vis Goa insofar as civil code is concerned. सुप्रीम कोर्टान खुबशा निवाड्या वेळार तशेंच भारतीय संविधानान सगळ्या राज्यांनी UCC लागू करूंक सांगला. मात लोकांच्या एकचाराचे नदरेन योग्य धोरण निश्चित करूंक जाय म्हूण गोंयचो राज्यपाल तिरुवल्ला केरळात प्रुडंटा कडेन उलयलो. Article 44 of the Constitution is not a dead letter. Now it is implemented only in one state, that is Goa. All other places, certain opposition does that. But mandate of the Constitution is to enforce it. That politically, whether at what time it will be implemented or what is the steps to be taken, that is exclusively within the legislature and the government of India. Our Supreme Court verdicts, so many verdicts are there. Law Commission's recommendations are there. Certain people are making their own
afraid attitude against this common civil code. That is legally already settled that matter. But as for the unity of the people, proper policy has to be opted by the government and legislature. Yes. That is why I don't want to make a controversy on that now. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुकळकार. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. स्मृती इराणी आणि तिची धूव आसगावचे सिली सोल कॅफे बाराची मालक न्ही. दिल्ली हायकोर्टाचे मत स्मृतीची इमेज इबाडूंक फाल्स केस घाल्या. हायकोर्टाचे निरीक्षण स्मृतीची फामील हे कॅफे बार चलयता म्हूण गोंयच्या एक्टिविस्टांनी आरोप केल्लो. वेल्या काँग्रेसीच्या 3 फुडाऱ्यांनी स्मृती आड सोशल मिडियार कॅम्पेन्यूय चलयल्ली. तांचे डिफॅमेशन. इराणींक थाकाय. 2 म्हयन्या उपरांत नुस्तेमारी सुरू. मात वास्को खारेवाडो सोडल्यार हेर कडेन अजून ट्रॉलराची नुस्तेमारी ना. खारेवाड्यार सध्या इशू आसा जेटीचो. कुटबण शापोरा सँडबाराक लागून ट्रॉलर दर्यान वचूंक शकले ना. बेती कामगार पावंक नाशिल्ल्यान नुस्तेमारी 10-15 दीस उसरा. LED नुस्तेमारीक आळाबंद हाडूंक पुलीस बोटी तपासतना दिसतात. लेबर क्राइसिस कवर झाले. लेबर क्राइसिस नो लेबर हे फावटी लेबर येयले बिकॉज ट्रेन चालू जाली आनी हे फावटी 80-90% सुमार लेबर हांगा येयले आमचे ह्या धोक्या वयले. पणजेच म्हाका दिसता आमी 15 डेसा उपरांत येतले अशें दिसता पडटा. रागान मागले गव्हर्मेंट काम करपाना. सो तेका लागून आयज हिंगा व्हडलें कितें केलां सिमेंटाचें. आयज आमची परिस्थिती सगळे इनोसेंट मनीसिंग भोंवता चलता काम करता आनी हे जरी तर मोडून गेले आनी सकयल जर कोणूय पडलो जाल्यार कोणा ब्लेम करपाचें काय. आज ऑगस्टाची 1 तारीख म्हणजे आज आमचे सिजन सुरू जाता. म्हणजे आज येता म्हणजे आमचे एक नियरली 50% तरी बोटी भायर वयताल्यो आदल्या सिजनांनी. म्हणजे आतां म्हाका दूख भोगता आनी इतले गांव मारून हें करून तें करून मानाय एकठांय करून हें करून इतलें करून आयज नसतार सुद्दां आमच्यो बोटी वचूंक जायना. कित्याक थिंगा सँडबार पडला. सँडबार नॉट इन द सी, इट्स इन द रिवर नाव. आमी सरकारा कडेन मागीत आसा की हो जो प्रॉब्लम आसा तो वन सायड सॉल्व कर म्हणून. आनी ती ब्रेक वॉटर सिस्टम जी डेव्हलप करपाची आसा ती मातशी बेगीन प्रायोरिटी बेसीस कितेंय जाल्यार करून घेया म्हणून. 2 वर्सां पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं तें जावपाचें. पूण खंय तरी बारीकशा कारणाक लागून कोण तरी NGO अप्रोच लागून कोर्टान एक्झिटीन गेलो आनी तेंच्यान तें पेंडींग उरलें. बोटीचो जो त्यांचो इशू आहा पळय सँड बार म्हणून तांकां फाल्यांच्यान बोटी सोडूंक मेळना दर वर्सा सँड बाराक लागून. आतां गव्हर्मेंटान शापोरा जो आहा तो नैसर्गीक जो सँड बार येता जाता म्हणजे दर्या आनी आमचे न्हंय आनी दर्या हितून जो जॉयन जाता ते भागाक ते सँड बार तयार जाता आनी तो नैसर्गीक रूपी आसल्या कारणान हे आमी लक्षांत घेवन गव्हर्मेंटा कडेन कॅप्टन पोर्टा कडेन मागलां की तितकेंच फिशिंगाक जो पळय आमकां जाय तितकेंच आमकां तो ओपन करपाक आमकां दिवचो म्हणून. कारण ड्रेजिंग जे काम आहा जे सँड रस्तो ओपन हे कॅप्टन पोर्टाचें काम आहा. जर तर सगळें फिशींग ओपन आहा जाल्यार हांव तेंचे कडेन मागता कॅप्टन ऑफ कोर्टा कडेन गव्हर्मेंटाक जाय तेन्ना तुज्यान ओपन करूं येता. कित्याक आमचे ड्रेजिंग वॉटर घालना तो म्हणजे कांयच जायना. आमचो देव बसलो आहा तेजो विचार केल्या शिवाय कांय जायना. जुलयांतली GST वसुली आतां मेरेनची दुसरी सगळ्यांत चड. 1,49,000 कोटी GST वसूल. फाटल्या जुलयांत तुळेन 28% वाड. सरळ 5व्या म्हयन्यान ही वसुली 1,40,00,000 कोटी रुपया वयर म्हूण केंद्रीय अर्थ खातें सांगता. एप्रिल ते जुलय मेरेनची फाटल्या वर्साची तुळा केल्यार ह्या 4 म्हयन्यांत GST 35% वाड. वॉरंटी नाशिल्ल्या रस्त्याची फोंडकुलां पुरोवंक जेट पॅचर मशीन वापरता जाल्यार ताचें बिल कॉन्ट्रॅक्टर फारीक करतलो. PWD मंत्री निलेश काब्राल उलयला. वॉरंटींतल्या रस्त्याचेर PWD पयसो घालून फोंडकुलां पुरोवपाचे नात म्हूण ताणें स्पश्ट केलां. JEAचे पोस्ट स्क्रॅप केल्यात ते खंय तांत्रीक कारणान. आदले सगळे निस्तारता म्हळ्यार मंत्री जाम. जो जेट पॅचर मशीन आसा जे जाग्यार डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड हा भितर जो रस्तो सपोज जर रिपेर आमी केला जाल्यार रिकवरी आमी कॉन्ट्रॅक्टर करतले तेजे कांयच ना. पूण डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आमी हांवें इंस्ट्रक्शन दिल्लें की ते डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड तो कॉन्ट्रॅक्टरान करपाक जाय. सो सपोज जर जेट पॅचरान जर केल्लें आसा खंय म्हाका लक्षांत येना पूण तुमी हाडल्या जाल्यार हांव चॅक करता
तो पेमेंट तो त्या मिशनाचो गव्हर्मेंट करचो ना तो करतलो कॉन्ट्रॅक्टर करतलो. आतां अकाउंटेबिलिटी आसा. सपोज आतां गेला न्ही तेणें परतून करपाक जाय. आतां कितें आतां हे पावसान जेन्ना पॅच काडटा पळय तेन्ना मदींच पावस पडटा आनी हो आतां एक एग्जाम्पल ते हांव तालिगांव पळयतालो की पोंदाक पायपलायन फुटली परतून आनी तो वयर परतून सोडलो पॅच. सो ते उदकाची पायपलायन आशिल्ली आनी उदक लीक जालें म्हणून तो पॅच सुटलो. सो असली गोश्टी आसा पळय तितून आय कॅनॉट ब्लेम दॅट पर्टिक्युलर जेट पॅचर. अपॉइंटमेंट लेटर दिवं ना. इट इज ऑन गोईंग प्रोसेस. इट इज द रायट ऑफ द गव्हर्मेंट टू स्क्रॅप ऑर नॉट टू टेक. हाऊ कॅन यू क्वेश्चन द गव्हर्मेंट. आतां भुरग्यांक त्रास जाले हांव ना म्हणना पूण ताका हांव जबाबदारी ना. टॅक्निकल गोश्टी खूब आशिल्ल्यो. जे एडवर्टायजमेंट काडलो पळय एग्जाम्पल पळय इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल ताका पोस्ट काडले ताका जेई म्हण काडले वा टीए म्हण काडले पळय ते फाल्यां जर सगळे मेकॅनिकल भरलेले हाय मार्क्स केलो इलेक्ट्रिकल कोण आसपाचो. सो सेपरेट करपाक जाय आशिल्लें. सो टॅक्निकली गोश्टी खूब आसा तितून बिफोर एडवर्टायजमेंट काडपाक जाय आशिल्ल्यो. पळयता आतां कितें कितें म्हण हांव करतलो एकटो. म्हणजे सगळ्यो गोश्टी फाटले काडपाक गेल्यार हांव फुडें हेंच करपाक पावचो ना. लोक म्हणटले हांव कांयच करना. जुवारीतूय जमीन बळकावपाचो प्रकार जाला. भावून दिल्ले 50 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीचे कुडके करून पावणे 50,000 कोटीचे स्कॅम. गोंयचेर 28,000 कोटीचे रीण. हे स्कॅम धरल्यार सरकाराचे रीण फारीक जावन वयर पयशे उरतले. मात सरकारान दोळे बंद केल्यात. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयाची जुवारीचेर रियल फारफेट. सरकाराचे तोंड बंद. सीएजीच्या ऑडिटा प्रमाणे जर गेले जाल्यार गोंयचो सरकार 2019 श्रीलंकेचे दिशेन आमकां व्हरता. मिसमॅनेजमेंट अशें जालां आनी टॉपिक्स डायवर्ट करतात. म्हणजे SIT तो दाखयता की आपल्याला SIT घाली. SIT कसली घाली. आसागांव थोडी जमनी चोरल्या तें बरें आहा. जुवारी थंय 50 लाख स्क्वेअर मीटर भाऊसाहेब बांदोडकरान दिल्ली जमीन ताजे कुडके करून आतां सारके पावणेर काडल्या. 50,000 कोटीचे स्कॅम. तांचे गोंयचे आमचे डेट 28,000 कोटी आहा. म्हळ्यार दोबरात डेक्टा परत म्हळ्यार आमचे कर्जा परत दोबरात पयशे सरकाराक मेळूंक शकता. सरकार दोळे बंद करना. कित्याक 100 दीस कितें करता हो प्रश्न म्हाका दिसता प्रमोद सावंताक विचारलो. विजय श्रावणी सोमाराक नारव्या सप्तकोटेश्वराच्या दर्शनाक गेल्लो. अभ्यास आशिल्ल्यांक सध्या देवळाचें काम चल्लां तें सारकें ना म्हूण खंय दिसता. इशू मुखेल सचिवा कडेन व्हरतलो. थोडे अभ्यास केल्लो आहा. जेणी वास्तूचो अभ्यास केला हो मोर हेरिटेज अभ्यास ताणी थोडे डिफेक्ट्स काडिल्ले आहा इन द कन्स्टिट्यूशन इज दे बिलीव कॅरेक्टर ऑफ द टेम्पल गेट्स चेंज्ड. सो हांव चीफ सेक्रेटरीक एक लेटर बरयलो. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. पंचायत वेंचणुकेक बॉल हे चिन्ह दिल्ल्यान सांकवाळे बोवाळ. आदलो सरपंच रमाकांत बोरकर सांगता ताका बॉल चिन्ह मेळ्ळा. थंय रावपी चडशे मायग्रंट बॉल पळोवन आरजी पार्टीचो समजून ताका प्रश्न करतात म्हूण बोरकार बेजार. वेंचणूक आयोगान ते चिन्ह बदलून दिवचे म्हूण बोरकार मागता. कोण तरी मुद्दाम असले करता म्हूण ताका दुबाव. बॉल मेळ्ळा. हो बॉल कोणालो. हो सिंबॉल जो इलेक्शन कमिशनरान जो बॉल सिंबॉल दिल्लो तो आरजी दिल्लो. आयज आमगे वोटर कन्फ्यूज जाल्ले की बाबा हो बॉल तूं आरजी आहा काय कोण आहा हे आमकां विचारता. कित्याक आमगे मायनॉरिटी आहा हे दुसरे स्टेटीचे लोक आहा जे वोटर्स आमगेले ते म्हणटा अरे तुम लोग आरजी हो गए कब से आरजी हो गया. आमकां आरजी आनी आमी डिफरन्शिएट करिना पूण लोकां मायंडा जो मायंड सेट आहा तो मायंड सेट लोकांना हाडलो आहा ताका लागून हेजे डिफरन्शिएट जाता. सो खंय तरी एक एडवांटेजीस आसा आनी डिसएडवांटेजीस आसा. दोनूय आसा. एडवांटेज आहा डिसएडवांटेज आहा. एडवांटेज जेन्ना पळय लोकल आहा आमगे चड थंय एडवांटेज आहा आनी जंय मिक्स वोटींग आहा थंय डिसएडवांटेजूय आसूं शकता. सो एकच इलेक्शन कमिशनरान हे टायम घेवचे पयलू हें करेक्ट करपा जाय आसलें. आतां प्रोसेस मुखार सरलेलो आहा पूण आजून जेंका पळय जेंका जे बॉल सिंबॉल दिल्ले आहा तो तेणें विथड्रॉ करून परत फ्रेश सिंबॉल दिवपा जाय. हे आमचे सारके मागणे आहा. कित्याक हें जर अशें जायत रावलें आनी सरकारान आमचो प्रमोद सावंत आहा तेणें तेजें एक्शन घेवची. हेचें कितें तरी तेणें मुखार विचार करून तांकां इलेक्शन कमिशनराक सांगचें बाबा हें केलें तें तुमी कितें केलां हें रॉंग केलां. सो हें करेक्शन आजून करचें हें म्हाजें प्रामाणीक मत. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. प्रुडंटाक फॉलो करात. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.